भाजपांत वचपाच्या आदी मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्ली वारी केली। या दिल्ली भोंवडेविशीं जेन्ना पत्रकारांनी ताका प्रश्न केल्लो तेन्ना ताणें बिझनेस ट्रिपीक लागून दिल्ली गेल्ल्याचें रजाव दिलें। आतां ताची दिल्ली वारी ह्याच आयआयटीच्या बिझनेसा खातीर आशिल्ली काय कितें असो प्रस्न काँग्रेसीन उप्रासला। कोडार येवपा आशिल्ल्या आयआयटी प्रकल्पाक विरोध करपी थळाव्या लोकांची काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी बिरेस्तारा भेट घेतली। 2016 म्हाका दिसता ते दोग जाण रिजायन जाल्ले। एक तांचो मिनिस्टर आतां आसा पळय तो आनी सोपते। तेन्ना याद करा, तुमकां व्हिडिओ मेळटलो दाबोली एअरपोर्टार। तांकां कोणें विचारलें तुमी खंय वेतात? बिझनेस ट्रिपाक वेता म्हणलें। याद करा, याद आसा? हे ते बिझनेस ट्रिप। ही बिझनेस ट्रिप बीजेपीन जितल्या लोकांक पळय विकते घेतले थंय कित्याक तांचो प्लॅन व्हडलो आशिल्लो। तो प्लॅन इज बींग रोल्ड आउट की कोण विरोध करतलो। आमचे कडेन कोडार गांवान जमीन घेवपाक जाय, आयआयटी बीआयटी कांय ना, तांकां फक्त पयशे करपाक जाय, रियल एस्टेट। की काँग्रेस पक्षान डेव्हलपमेंट केन्ना ओपोज करना आनी एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन केन्ना घालूंक सोदतात जाल्यार आमी पासून फुडें येतले सपोर्ट दिवपाक। पूण आमचे गांव काबार करूंक जायना, आमचे दोंगर काबार करूंक जायना आनी आमचे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो। तुमी येतात हिंगा रान काबार करतले आनी इन्स्टिट्यूट घातले, कोणा फायद्याक? आमचे लोकांक। कित्याक तूं पळय आयआयटीचे पॅटर्न कितें हांव स्टडी करतालो। आयआयटी पॅटर्न फकत ऑल इंडिया रँक 50% रिजर्वेशन पासून लोकल स्टेटा दिनात ते। एनआयटी आसा ते एनआयटी आहा ते तांकां दितात ते। आनी नोकरी तूं म्हणटा सगळे मेळटले म्हूण, कांय जाय ना। हिंगा गांव सगळे चेंज जातलो। तुमी आनी आमी भायर सरून पडटले, दुसरे येतले हिंगा आनी देखून आमी लोकां बरोबर आसतले ओपोज करपाक आनी लोकांक हिंगा आमचे गांव सांबाळपाक। आणि आम्ही जी काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरोबर आसा। तुम्ही केन्नाय अपयात, केन्ना मेचपाक सुद्दां ते येवनी। आम्ही तुमच्या बरोबर आज जशी पळय काणकोण टू पेडण्याची टीम आयल्या, आम्ही सदांच ह्या लोकां बरोबर रावतले।